नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। काँग्रेसीत आसतनाय प्रताप सिंग राणेचो श्रीपाद नायकाक तेको, मंत्री विश्वजीत राणेचो गौप्य स्फोट। आपणे भाजपाचीच न्ही जाल्यार संघाची आपणायल्या विचारधारा म्हणटा विश्वजीत। मोले चेक नाक्या लागीं चलत्या ट्रकाक लागलो उजो। ट्रक आनी सामानाचे व्हडा प्रमाणात जाले लुकसाण। गोंयांतल्या बंजारा समाजाचो लोकसभे खातीर भाजपाक तेको। सगळ्यांनी भाजपाकूच मारची मतां, मुख्यमंत्र्याचे आवाहन। क्यूआर कोड बदलून अनवळखी चोरांनी फोणेच्या दोग दुकानदारांक घाली टोपी। हजारांनी रुपया लुटले। फोणे पुलिशेन कागाळ नोंद। फुडलो तपास सुरू। कोविशिल्ड वासिनाचो मनशाच्या शरीराचेर जावये वायट परिणाम। अस्ट्राझेनेका कंपनीन यूकेच्या न्यायालयात दिली गवाय। तापमान वाडिल्ल्यान नुस्तें उत्पादनाचेर जातलो परिणाम। हवामान बदलाक लागून मॉन्सूनूय येतलो बेगीन, सांगता वैज्ञानीक आनी हवामान अभ्यासक एम.आर. रमेश। आता पळयात खबरो विस्तारांत। काँग्रेसीन आसतनाय आपलो बापूय प्रताप सिंग राणेन सदांच श्रीपाद नायकाक तेको दिल्लो। मंत्री विश्वजीत राणेचो गौप्य स्फोट। आपलो बापूय आनी श्रीपाद नायकाचे वेगळेच संबंध आशिल्ले। आपणे फकत भाजपाच न्ही जाल्यार संघाची विचारधारा आपणायल्या, म्हणून मंत्री विश्वजीत राणेचे प्रतिपादन। बुधवारा पणजे भाजपाच्या कार्यालयात मंत्री विश्वजीत राणेची पत्रकार परिषद जाली। ह्या वेळार उलयतना विश्वजितान सांगले की आपलो बापूय प्रताप सिंग राणेचो काँग्रेसीत आसतना श्रीपाद नायकाक तेको आशिल्लो। विश्वजीत म्हणटा ताणेन फकत भाजपाचीच न्हय तर संघाची विचारधारा आपणायल्या। माझे वडिलांन जे कितें विकास गोंयांत करपाक जाय आशिल्लो त्यांनी केले। तो एक काळ आशिल्लो 1980 to 1990 आनी तेंच्या टायमान प्रताप सिंग राणेन विकास केल्लो। काँग्रेस पार्टीच्या मागीर तो आयिल्लो काँग्रेस यू टू काँग्रेस इंदारक काँग्रेस। आनी एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की तेणी जो विकास केला तेजो छाप हा। दुसरी गोष्ट आयजचे दिसा काल बी हांव जेन्ना घरा कडेन गेला तेणी सांगले आपूण काँग्रेसीन आसतना बी आपूण श्रीपाद नायकाक तेको दिल्लो आसा। आयज पब्लिकली तुमी छापा प्रताप सिंग राणेचो आयज पर्यंत तेजो आयज परत एकदा तेणी काल म्हाका सांगले तेजो पूर्णपणे पाठिंबो श्रीपाद नायकाक आसा। तो काँग्रेसीन आसतना बी तेजे बरेपण वेगळे तरेचे आशिल्ले श्रीपाद कडेन, म्हणून श्रीपाद इतल्या वर्सां आमच्या सत्तरींतल्यान कंटिन्यूस लीड घेत आसा। आनी हे फावट रेकॉर्ड लीड म्हणटा ते गोंय राज्यान, इतिहासीक लीड म्हणटा ते सत्तरीचे घेतली। प्रताप सिंग राणेचे आमी जेन्ना उलयता हांगा भारतीय जनता पार्टीचो प्रेस कॉन्फरन्स घेता, तुजे म्हाका विचारूंक सोदता, तुका हांवें सांगलें प्रताप सिंग राणेचो काळ आशिल्लो जेन्ना लोकांनी अक्षरशः कोणाक भायर उडोवंक जाय उडोवन तांकां मुख्यमंत्री केल्ले। आनी त्या बरोबर ते मुख्यमंत्री आसतना आयज तेंचे वेगळे तरेचे संबंध देशाचे नेतृत्व कडेन बी आसा आनी जे विकास केले ते आसा। एकूच करेक्शन करता तुम्ही म्हटले की काँग्रेसीन असताना प्रताप सिंग राणे आणि श्रीपाद नायक हांकां सपोर्ट केल्लो। तुझा प्रश्न खबर म्हाका खबर तो प्रश्न विचारू नका। एकूच करेक्शन आणि तुम्ही जितेंद्र देशमुख खातीर हांवें तुका सांगलें म्हाका खबर हा प्रश्न तूं विचारतो आसा। एक लक्षांत घेवंक जाय हांव मनांतल्यान भारतीय जनता पार्टीची आयडियोलॉजी अडॉप्ट केला। ज्या दिसा हांवें देशाचे प्रधानमंत्रीक शब्द दिल्लो त्या काँग्रेस कांय ना तकली। हांव बीजेपी संघाचे जे कितें काम करपाक जाय ते बी तुका सांगता पब्लिकली। संघाचे कितें काम करपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीचे कितें काम करपाक जाय, हांव मनांतल्यान काम करता। पूर्णपणे आयडियोलॉजी हांवें अडॉप्ट केल्ली आसा। तुका खबर आहा तूं म्हाज्या मतदारसंघांतल्यान, तुका खबर आहा हांव कसो काम करता। आयज राम मंदिर आसूं कितेंय आसूं, क्रिस्तांव भाव आसूं, हिंदू भाव आसूं, मुस्लीम भाव आसूं, प्रत्येक गोष्टीक हांव तेंको दिता। लक्षांत घ्या म्हाजे गेले 8 वर्सां आनी आयज देशाचे प्रधानमंत्री आनी आमचे गृहमंत्री यांचे जे कितें विचारधारा आसा आयज ते विचारधारा घेवन आनी संघाचे कितें विचारधारा घेवन ते विचारधारा घेवन लोकां मदीं वचपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा। आनी आमी वेगळ्या तरेन आमी आमचे विचार मांडटा लोकां कडेन, म्हणजे आमकां सगळे लोक आमकां जाय, सगळ्या लोकांक घेवन हय। जेन्ना 24 येता कार्डिनला कडेन हांव वचून बेश्टें तांकां विश करपाचो दर वर्सा। आनी देशाचे प्रधानमंत्रीच्या ऑफिसांतल्यान म्हाका मेसेज येता की आपले विशीस ताका कन्वे कर, आनी मागीर हांव ट्वीट करता ते। बेश्टें तूं प्रधानमंत्रीच्या नांवार ट्वीट करूंक शकना हे तुमी लक्षांत घेवंक जाय। म्हणजे लक्ष तेंचें कितलें मायन्युटली आसता। थेट कॉन्टॅक्ट आहात मिनिस्टर राणे विचारपाचें। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार।
मंगळारा राती कडेन मोले चेक नाक्या लागीं कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येवपी एका धांवत्या ट्रकाक अचकीत उजो लागलो. ट्रकाक उजो कसो लागलो तें कळपाक मार्ग ना. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळे उपरांत तांणी घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो खरो, पूण ट्रक आनी भितरल्या सामानाचे बरेच लुकसाण जालें. गोंयांतल्या बंजारा समाजान लोकसभे खातीर भाजपाक तेंको दिलो. गोंयांत बंजारा समाजाचे 1 लाखा वयर लोक राबितो करून आसात खंय आनी लोकसभेक हो समाज भाजपा फाटल्यान उबो रावतलो अशें अखिल भारतीय बंजारा समाजाचो सरचिटणीस पंडित राठोडान सांगलें. तुमच्या सोबत इथला लाखो बंजारा समाज एक गठ्ठा मताने आपल्या सोबत उभा राहणार आहे. काही आपण दिल्लीत बंजारा समाजाचं नेतृत्व म्हणून बंजारा समाज तुम्हाला हाताने इथून पुढे पाठवत आहे. आज आमचे दक्षिण काशीचे महंत लक्ष्मण महाराज हे देखील दिवसभर आमच्या सर्व बंजारा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांना आशीर्वाद देऊन आपल्या सोबत उभे राहण्यासाठी विनंती करत आहेत. मला खास करून मी प्रदेश कार्यकारिणीमध्ये सदस्य आहे, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी महाराष्ट्राचा आणि राष्ट्रीय बंजारा परिषदेचा महासचिव आहे. मला आमचे लोकप्रिय नेते आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी आवर्जून गोवा राज्यामध्ये पाठवलं आणि सांगितलं की इथं असणारा लाखोचा बंजारा एक गटा मताने तिथल्या आपल्या उमेदवारांना जोडून द्या आणि त्यासाठी म्हणून मी इथं आलेलो आहे. ताई, आम्ही एक विषय घेऊन पुढे चाललेलो आहे. बंजारों की ललकार इस बार भी मोदी सरकार, बंजारों की ललकार इस बार भी मोदी सरकार, आपकी बार 400 पार. मैं बंजारा मोदी हमारा, मैं बंजारा मोदी हमारा, जय सेवालाल. आम्ही म्हणटले की संकल्प भारतीय जनता पार्टीत आयल्या उपरांत तुमची सगळी डेव्हलपमेंट जातली, अजूनही बी जातली. फुडली 3 वर्सां उरल्या, परतूय बी फुडें जातली, परतूय तो भारतीय जनता पार्टीचेर आमदार जातलो. बट ताज्या पयलीं तुम्ही प्रूव करपाक जाय की आमी संकल्पाच्या बरोबर आसा. आता आमी भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा काय ना? आसा जाल्यार परत एकदा हात वयर करात. भारत माता की आपकी बार, फिर एक बार. तेच मोदी सरकार हाडपा खातीर तुम्ही सगळ्यांनी संकल्पाक जो तेंको दिवपाक जाय पळय न्ही, तो तुमी हांगासर प्रूव करपाक जाय. QR कोड बदलून फोंड्याच्या 2 दुकान धनियांक लुटिल्ल्याचो धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला. ह्या प्रकरणा वयल्यान फोंड्या पुलिशेन 2 दुकान मालकांनी अनवळख्या आड कागाळ दाखल केल्या. पैशांचे बेगीन आणि कॅशलेस स्वरूपात रूपांतर जावचे हे खातीर देशात QR कोड पद्धतीन पेमेंटाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. गोयच्या कितल्याशाच दुकान धनियांक ह्या पद्धतीचो फायदो जाला, मात फोंड्याच्या 2 दुकान धनियांक ह्या QR कोडाक लागून एक वेगळोच अनुभव आयला. दुकान धन्यांनी आपल्या दुकानाच्या भायर लायले QR कोड अनवळख्यांनी बदलून त्या जाग्यार आपले QR कोड लायले आणि गिरायका कडल्यान आयिल्ले पैसे आपल्या खात्यात जमा करपाचो प्रकार घडोवन हाडलो. हाका लागून त्या दुकानदारांक हजारांनी रुपयांचो फटको बसला. ह्या प्रकरणा विशीं दुकान धन्यांनी अनवळख्या आड फोंड्या पुलीस स्टेशनात कागाळ केली. मात लुटिल्ले पैसे रिकवर जावपाक कठीण म्हूण पुलिसांनी सांगले. तेन्ना सगळ्या दुकान धन्यांनी QR कोड लायतना स्पीकरूय लावचो अशें आवाहन पुलिशेन केला. सध्या मी असा फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर थंय काल 2 कंप्लेनी रजिस्टर जाल्या ज्यो QR कोड संदर्भात आसा. सध्या डिजिटल इंडिया या सदरा खाला नरेंद्र मोदी सरकारान सगळो व्यवहार कॅशलेस करपाची पद्दत आपणायल्या. हातूंत प्रत्येक दुकानदारान म्हणजे फोंडेच्या बहुतांश दुकानदारान थंय हांगा आपल्या दुकाना भायर QR कोड बसयला, ताचेर कॅशलेस व्यवहार जाता. QR कोड स्कॅन केल्या उपरांत पयशे धाडप जाता आनी ते कन्सर्न दुकानदाराक पावता. पूण सध्या फोंड्या अशे थोडे महाभाग तयार जाल्या जेणी दुकाना भायर लायिल्लो QR कोड परस्पर बदलून त्या जाग्यार आपलो QR कोड लायला आणि जे मनी पैसे थंय ट्रान्सफर जातात ते परस्पर त्या भामट्यांच्याच अकाउंटाचेर ट्रान्सफर जाता. हेचेर पुलिसांचें म्हणणें आहे की हे जे भामटे जे आसा, हे जे QR कोड स्कॅन करपी आसा, परस्पर पयशे लुटपी आसा, तेंचे सगळे अकाउंट हे फेक आसता. म्हणजे जेन्ना तुमच्या अकाउंटा वयले पयशे ट्रान्सफर जाले दुसऱ्या अकाउंटाचेर गेले, तेचो सोद घे मेरेन ते पयशे भलत्याच आनी एका अकाउंटाचेर ट्रान्सफर जाल्ले आसता थंयच्यान दुसऱ्या अकाउंटाचेर. अशें करता करता
ते पैसे तुमचे परत रिकवर जावप भयंकर कठीण अशें पुलिसांचें म्हणणें आसा. फोंड्या सध्या 2 तक्रारी दाखल जाल्या. गोंयभर अशे खुबशे प्रकार घडलेले आसत. आजुनूय फोंड्या एरियेनूय अशे प्रकार घडले आसतले, पूण कांय लोक भंया खातीर जावं पुलिसांची आनी भानगड नाका अशा खातीर तक्रार करपाक येवना, जेचे वरवीं ह्या भामट्यांच्या आनिकूच फावलां आसत. सो फोंड्या पुलिसांनी लोकांक आवाहन केलां की प्रत्येकान आपल्या दुकाना भायर जो QR कोड लायता त्याच्या वांगडा ती सावंड सिस्टम बसोवची. सो जेणे कोणें पेमेंट केला तेज्या बद्दल तुमकां म्हायती मेळटली. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक. कोरोना दुयेंसा आड वापरिल्ल्या कोविशिल्ड वासिनाचो मनशाच्या शरीराचेर वायट परिणाम जावं येता अशी गवाय हे वासीन तयार करपी अस्ट्राझेनेका कंपनीन UKच्या न्यायालयात दिल्या. कोविशिल्ड वाशिनाविशीं अस्ट्राझेनेका कंपनीन पयलेच फावट असो धक्कोदायक दावो केल्ल्यान पुराय संवसारात आरती परती चर्चा सुरू जाल्या. महत्वाची गजाल म्हळ्यार भारतात अस्ट्राझेनेका कंपनीन ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आनी सिरम इन्स्टिट्यूटा वांगडा मेळून कोविशिल्ड वाशीन तयार केल्ले. ते उपरांत भारतासयत जगभरातल्या लोकांक ते दिल्ले. ह्या वासिनाक लागून मनशाच्या शरीराचेर वायट परिणाम जावं येता असो दावो ब्रिटनातल्या जेमी स्कॉट नावाच्या व्यक्तीन केल्लो. तशेंच ताणें अस्ट्राझेनेका कंपनी आड थंयच्या न्यायालयात याचिकाय दाखल केल्ली. याचिकेक जाप दितना कोविशिल्ड वाशिनाक लागून थ्रोम्बोसायटोपेनिया सिंड्रोमाची लक्षणां दिसून येतात, जाका लागून शरीरात रक्ताच्यो गाठी तयार जावन काळजाचो आताक येवं येता अशी गवाय कंपनीन दिल्ली. हे दुष्परिणाम उण्या प्रमाणात दिसू शकतात अशेंय कंपनीन म्हणिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत सध्या गरमेचो हुलोप जाणवपाक लागला. तशेंच हीट वेव्ह येवपा सारखी परिस्थिती आसा. गोंयांत जावपी ह्या हवामान बदलाचेर आदले NIOचे वैज्ञानीक आनी हवामान अभ्यासक MR रमेश कुमार हांणी हुस्को उक्तायला. सध्या गोंयांत तापमानाच्या प्रमाणात बरीच वाड जाल्या. गरमी सोसूं नजो जाल्ल्यान लोकांची पावलां सध्या सॉफ्ट ड्रिंक आनी लिंबू सोडा कडेन वळपाक लागल्यात. मात ह्यान फुडें आनीकूय गरमी वाडून हीट वेव्ह येवपाची शक्यताय आसा. तशेंच अरबी दर्यांतूय तापमानाचें प्रमाण सद्याक वाडपाक लागिल्ल्यान नुस्तें उत्पादनाचेर ताचो भरपूर प्रमाणात परिणाम जातलो म्हूण आदले NIOचे वैज्ञानीक आनी हवामान अभ्यासक MR रमेश कुमारान हुस्को उक्तायला. 2014 to 2023 was one of the warmest decade of the century. 2023 was actually the warmest year of the whole century. 2024 January, February, March, each month has been warming and it has been one of the warmest of the several decades or several years. So things have been actually changing from bad to worse. And most of the places in Goa, we have actually like heat wave like conditions. So, which is also I would say is a bad story. So far, we have not got any heat waves. And unfortunately, Goa didn't receive much of the pre-monsoon showers, which is supposed to receive in either in the months of March and April. No doubt, the maximum pre-monsoon showers come in the month of May. So all these actually make I should say a bad story as far as the meteorology is concerned, as well as the air sea interaction and the ocean. All this. And the minimum temperature in Goa is rising, it seems. Very true, very true. So it looks as if there's, in fact, Nita had actually reported it's almost 28 degrees Celsius. Can you think actually a minimum temperature of 28? This actually had happened. So I would say there is the range has substantially decreased between the minimum. And this particular year, the temperature has actually increased from the middle of February itself. In fact, we call December, January, February is actually the winter months, or January, February we call as winter months. Even the temperature has started increasing from the middle of February, which is actually very ominous, or I should say a dangerous trend, which is a bad thing actually for the state of Goa. पोरू वर्साच्या तुळेंत अंदू वर्सा मॉन्सून गोंयांत बेगीन दाखल जावपाची शक्यताय आसा. मे म्हयन्यांत मॉन्सून पूर्व पावस पडल्या उपरांत गोंयकारांक गरमे पासून मातशी थकाय मेळटली म्हूण आदले NIOचे वैज्ञानीक आनी हवामान अभ्यासक MR रमेश कुमाराचें म्हणणें. I am hoping that the maximum rainfall of the pre-monsoon showers come in the month of May. So we should have actually a couple of rains actually in the month of May. And this year we are going to have a La Nina condition. So I would say we will actually have actually a good monsoon over the state of Goa in the months of actually July and August. And maybe monsoon may come towards the end of May or maybe early. So we may have an early onset of monsoon this year, hopefully. And Goa will have plentiful amount of rainfall, especially in the months of actually July and August. That's the peak monsoon months. And Goa should not have much of a problem. And the month of May, we should be all right. Because with a couple of pre-monsoon showers,
that will bring the temperatures down. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर रिपोर्टर नीरज नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कानूनी एमएसपी लेनी है ताऊ, खाद बीज से जीएसटी हटवानी है और लोन भी माफ कराना है ताऊ. अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा. 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क. इससे मुझे क्या? अरे ये मेरी रोटी है यार. मुझे इससे क्या? ब्रो, उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने. विसवा उपरांत येवकार वळया फुडल्या खबरांकडे. काणकोण तालुक्यातल्या बार्शे वाठारांत 2 कारी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघाताक 2 जाणांक दुखापत जाल्या. दोगांकूय उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्या. मडगांवच्यान काणकोणा वचपी कारीन पाळोळेच्यान दाबोळे वचपी कारीक चुकीचे दिशेन वचून धपको दिल्ल्यान हो अपघात जालो. माझ्या वाटेरान आसलो आणि हेणी ओटेकर नेलो. म्हाका ओटे करपाक जायना, आसलो थंय जालो. तुझ्या सायडीन तू आयलो? हांव म्हाज्या सायडीन आसलो. म्हाका ओटे करपाक, म्हाका गाडी चलोवपाक जायना. तो म्हाका येवन मोगतालो, म्हाका खबर जालें. थंय जालो आनी तेणें येवन म्हाका ब्रेकूय मारना, तेणें डायरेक्ट येवन मोकलो म्हाका रॉंग सायडीन. ओके. किती जाला? कोणाक मार लागला? आमच्या गेस्टाक तकलीक मार लागला. पण आमच्या गेस्टाक आतां एम्ब्युलन्स येयले आनी तांकां आनी तोंडाक बी मार लागला. तू हांगच्यान खंय वयतालो? हांव हांगच्यान गेस्ट घेवन एअरपोर्टार वयतालो. एअरपोर्टार. ओके. पार्शा काणकोण हांगा एक एक्सिडेंट जालो. 2 गाडयांची समोरासमोर टक्कर जाली. तितून भितर सुदैवान जिवीत हानी जाली ना, पूण सगळ्यांक किरकोळ मार लागला. कांय जाणांक फाडके मार लागला, कांय जाणांक तकली मार लागला. एक गाडी जी आशिल्ली ती पाळोळेच्यान गेस्ट घेवन येताली. 2 जाणां, एक चलो आनी एक चली आशिल्ली त्या गाडयेन. ते वटच्यान येताले, ती एअरपोर्टार वयता. आनी दुसरी गाडी जी आसा ती महाराष्ट्रा रजिस्टर, ती अशी येताली मडगांवच्यान काणकोणची दिशे येताली. ती मडगांवच्यान काणकोणची दिशे गाडी येताली. तेणी आपली सायड सोडून दुसरी सायडीक जी गाडी येताली त्या गाडयेक टक्कर मारून ती गाडी सकयल पडलेली आसा. काणकोणाक जी एक्सिडेंट जावपाची जी मालिका आसा ती सुरूच आसा. अरुंद रस्त्याक लागून लोकांचो डिमांड आसा की रस्तो बेगीन व्हडलो. भाजपा सरकार कामगार विरोधी आसा. केंद्रात सत्तेत आयले तेन्नाच्यान भाजपान कामगार विरोधी भूमिका घेतल्या. कामगार कायदे फाटीर मारून भाजपा सरकारान कामगारांची सामकीच छळणूक केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकरान केला. कामगार दिसाचे फाटभुंयेर काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन भाजपाचेर फोग काडलो. नरेंद्र मोदी जेन्नाच्यान सत्तेर आयलो 2014 ते आतां पर्यंत कंटिन्युअसली फक्त तो डेलिबरेटली जे लेबर लॉज जे आसा, जे कामगार कायदे आसा ते कशे डायल्यूट करप हे दिशेन तांचे सरकार बीजेपीचे आनी मोदीचे फुडें सरता. आनी हे लेबर लॉज जे आसा, हे लेबर लॉज लेबर्स आनी कामगार जे आसा तांचे हित राखपा खातीर जे भरपूर स्ट्रगल करून लेबर युनियन्स, ट्रेड युनियन्स आनी भरपूर संघर्ष करून सरकारा बरोबर भिडून जे भरपूर डिस्कशन आनी डेलिबरेशनांचे जे लेबर लॉज इतले वर्साचे डेव्हलप जाल्या आनी हांगा पर्यंत पावल्या, ते लास्ट 10 वर्सां मोदी सरकार सिस्टमॅटिकली डायल्यूट करपाचो प्रयत्न केला. आनी जो अमेंडमेंट हाडले लेबर लॉजान टायम टू टायम, ते अमेंडमेंट स्पेसिफिकली एक अजाप दिसता. ते म्हळ्यार ते अमेंडमेंट आसूंक जाय आसले की लेबरांचो इंट्रस्ट भितर आनी कसो प्रोटेक्ट जातलो, आनी कशे लेबरांचे आनी कामगारांचे हित जगपाक मेळटले. पण हे अमेंडमेंट सगळे आसले जे इंडस्ट्रियलिस्ट आनी बिझनस लॉबी जी आसली, जे लोकां कडेन लेबर काम करता, म्हळ्यार ही ओनरांचो प्रोटेक्शना खातीर हे लेबर लॉज अमेंड करपाचे प्रयत्न जाले. मोदीन म्हाका दिसता 2014 जेन्ना पंतप्रधानाचे तो रेसीन आयलो आनी पयले इलेक्शनाक गेलो तेन्नाच्यान ताणें सदांच आपल्याक स्वताक मजदूर का बेटा म्हणून एड्रेस केलो. पण जशी जशी ताची कारकिर्द आमी पयली ती आमकां कळ्ळें की हो मजदूर का बेटा न्हय, पण हो क्रोनी कॅपिटलिस्ट, जे व्हडले पुंजीपती, व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट, व्हडले बिझनसमॅन असले, हो तांचो नोकर कसो काम करपाक लागलो. कित्याक हो लेबराचे हित जपता आसतना आमकां खंयच दिसूंक ना.
आनी दोनूय टर्मांनी आमी ताचे पळयलें की ताणें लेबर लॉज जे आसा ते डायल्यूट करपाचो प्रयत्न खंय तरी केला. आनी आज जर चुकून ही गजाल घडपाची ना, कित्याक देशाचे जनतेक आज मोदी आनी बीजेपी कितें हे कळून चुकलां आनी ते एक्सपोजूय जाले. पण दर चुकून जर मोदी परत सत्तेर येता आनी बीजेपी सत्तेर येता जाल्यार म्हाका दिसता ताजे फुडें वचून ते डायल्यूट करपाचे लेबर लॉ सोडूनच दी, ते बॉन्डेड लेबर सिस्टम म्हणटा तो परत हाडटले. फेक रिसीट तयार करून 25 लाखांचे डोनेशन रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षान घेतला अशी बातमी सोशल मीडियाचेर व्हायरल जाल्ली. या फाटभुंयेर आरजीपीचे आमदार विरेश बोरकारान सायबर क्रायमान हे विशीं कागाळ नोंद केल्या. काँग्रेस पक्षानूच हे कारस्थान रचला आसूये असो दुबाव तांणी व्यक्त केला. तशेंच चुकीची बातमी व्हायरल करपे आड कागाळ नोंद करतले अशी शिटकावणी आर्जीन दिल्या. फेक न्यूज जी आसा ती सर्क्युलेट जाताली, फेक जी रिसिप्ट आसा ती रिसिप्ट मारून म्हणल्यार डोनेशन घेतलेलें आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्सान म्हणून ते रिसिप्टार बरयला ऑलमोस्ट 25 लाखाचे डोनेशन कॅश घेतला म्हणून अशी फेक जी आसा ती न्यूज अफवा आउट केली आणि खुबशे प्रोफायल्साचे थ्रू, फेसबूक प्रोफायल जावं व्हॉट्सएपाच्या थ्रू ही सर्क्युलेट जाली. सो आमी ती जी आमची रिसिप्ट आसली ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी एनजीओ आमची आसा तेज्या नांवान रिसिप्ट काडलेली आसा. टोटली फेक आसा रिसिप्ट, कारण आमची जी एनजीओ आसा ही एनजीओ रजिस्टर्ड एनजीओ आसा आणि रजिस्टर्ड एनजीओ असल्या कारणान जे आमचे अकाउंट्स आसा हे अकाउंट्स सदांच ऑडिटेड आसता आनी ऑडिट आमची सगळी ऑडिटां जाल्ली आसा. आणि जेन्ना आमी ऑडिट करता त्या ऑडिटाचे क्लियर कट म्हणजे आमचे डिपार्टमेंट जे आसा रजिस्टर आसा तितून डिपार्टमेंटांची सगळी ऑडिट आमकां सबमीट करची पडटा. सो ही जी न्यूज जी 25 लाख आमी कॅश घेतलेलो आसा म्हणटा ही टोटली फेक आसा. जे आयज अफवा हे करता ते आमकां चड डावट आसा तो म्हणजे काँग्रेसीचे, कित्याक काँग्रेसीचे खुबशे जाण हे मेसेजीस आउट केल्ले आसा आनी ते आपूण जावन शेअर करता. हांव क्लियर सांगपाक सोदता की अशें समज कोणाचें आसा आमी कोणाकूच पळोवची ना, सगळ्यांचेर कंप्लेन लॉज करता आनी क्रिमिनल आयपीसी अंडर जे सेक्शनांनी तितून सेक्शन्स जे आसा ती 420 आसा, 467 आसा, 468 आसा, 417 आसा एंड 120B ही सगळी ऑफेन्स हे जावपाक जाय, रजिस्टर जावपाक जाय. सो ही सगळी ऑफेन्सां फाल्यां तेंचे रजिस्टर जातली. सो तेका लागून हांव सगळ्यांक सांगता की अशी फेक न्यूज जी आसा इलेक्शन लागीं पावल्ल्या कारणान हे काँग्रेस आनी बीजेपी हे दोनूय पक्ष भियाल्ले आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साक. खुबश्यो फेक न्यूज ह्यो आउट करीत आसा, पोस्टर्स आउट करता जावं ते व्हिडिओज आउट करता, एडिटेड व्हिडिओज आउट करता. सो कोण अशी करतले आनी जे आमकां मेळटले तेंचेर आमी कंप्लेन घालता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि एपी ग्लोबलचे संस्थापक अध्यक्ष तसेच सकाळ माध्यम समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार हांची नवी दिल्लीत भेट जाली. लोकसभा निवडणुकीच्या फाटभुंयेर जाल्ल्या भेटीत समाजीक, विकासात्मक, राजकीय, आध्यात्मिक अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर ह्या वेळार चर्चा जाली. मजगतीं सगळ्या देशवासियांक आर्थीक विकासाची गॅरंटी ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्या. पळोवया ह्या चर्चेतले मुखेल मुद्दे. सकाळ माध्यम समूहाचे संचालक आणि एपी ग्लोबलचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित पवार हांची देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वांगडा नवी दिल्लीत खासा बसका आणि चर्चा जाली. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर जाल्ले ह्या दोगांचे भेटेत सामाजिक, विकासात्मक, राजकीय आणि आध्यात्मिक अशा साबार विशयांचेर उलोवप जाले. हातूंतले कांय म्हत्वाचे मुद्दे आसात ते अशे. लोकसभा वेंचणुकेचे 2 पावणे जाल्यात. तुमच्या नदरेंतल्यान भाजपाची कामगिरी कशी जाल्या अशें तुमकां दिसता? मतदानांतल्यान लोकांनी कितें संदेश दिला आसतलो? पयले 2 पावणे एनडीए खातीर अभूतपूर्व थारल्यात. देशातली जनता आनी खास करून तरणाटे, बायलां आनी शेतकारांनी तांकां देशांत फकत विकास विकास आनी विकासूच जाय हाचे स्पश्ट संकेत दिल्यात. इंडिया आघाडीची वोट बँक पॉलिटिक्स, भ्रष्टाचार आनी अस्थिरता ही तत्वां जनतेक अजिबात मान्य नात. जे सरकार आपल्या कल्याणा खातीर काम करतले, नेतृत्वाबद्दल संभ्रम ना आणि जे नेतृत्वान आपली क्षमता सिद्ध करून दाखयल्या अशें सरकार जनतेक जाय. अंदूचे वेंचणुकेत वारसो कर हो शब्द गाजता, हाचेर तुमची कितें भुमिका आसा? ही सामकी धोकादायक येवजण आसा आनी देशाच्या विकासाची गती हाका लागून थांबपाक शकता. विरोधाभासाची गजाल म्हळ्यार जो पक्षूच वारसो हक्क प्रमाण एका पिढी कडल्यान दुसरे पिढी कडेन आयला तांकांच सामान्य जनतेच्या कश्टाची मिळकत आनी पयसो हडप करपाचो आसा. गरिबांनी बचत केल्ल्या पैशाचेर ते डल्लो मारतले. शेतकऱ्यांची जमीन, बायलांचे भांगर तशेंच भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर सांठयिल्लो पयसोय फारायतले. ईव्हीएम मतदान पद्धतीचेर सुप्रीम कोर्टान शिक्कामोर्तब केला. ह्या ईव्हीएमा वेल्यान विरोधकांच्या आरोपांचेर तुमचें कितें मत? सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाक लागून देशाची लोकशाय घटमूट जाल्या. ईव्हीएम मतदानाचेर टिका करून विरोधकांनी लोकशायेचेर प्रश्नचिन्ह उप्राशिल्ले. सुप्रीम कोर्टान हे सगळे आरोप कुशीक दवरल्यात.
विरोधी पक्षांक खबर आसा की तांकां देशाची जनता कौल दिवची ना आणि म्हणूनच ते ईव्हीएमाक नांवां दवरताले. आदी हेच इंडिया आघाडीचे लोक मतदान केंद्र ताब्यात घेताले, मतपेट्यो चोरून व्हरताले. हे माध्यमांतल्यान SC, ST, OBC आनी बायलांचो आवाज दामून दवरताले. योग्य मार्गान आमचे आड लढून जैतिवंत थारपाचे सामर्थ्य तांचे मदीं ना. आता एक संवेदनशील विषय तो म्हळ्यार दहशतवाद. भाजप सत्तेर आयले सावन दहशतवादी हल्ल्यांत मोठी घट जाली आणि आता तांचो मागमूसूय ना. हाचे श्रेय तुम्ही कोणाक दितले? 2014 जेन्ना हांवें सगळ्यांत पयली वेंचणूक लढयली तेन्ना देशांत भयाचें वातावरण आशिल्लें. देशांतले प्रत्येक मोठ्या शारांत दहशतवादाचे घावे आशिल्ले. मागीर ते दिल्ली आसूं, गुवाहाटी आसूं, मुंबय आसूं वा पुणे. मुंबय सारख्या शाराचेर दहशतवाद्यांनी कितलेशेच फावट हल्ले केल्ले. एके वटेन देशाक दहशतवादाचो उबग आयिल्लो आसतना दुसरे वटेन देशाचे फुडारी जे दहशतवाद्यांक मरण आयला तांचे बद्दल दुखा काडटाले. आमी हो दृश्टिकोन बदललो. दहशतवादा आड पुरायपणान कठोर पावलो उबारपा खातीर आमी सुरक्षा यंत्रणांक मेकळीक आनी अधिकार दिल्यात. दहशतवाद विरोधी कायद्यांक घटमूट करून आनी वेगवेगळ्या केंद्रीय संस्थांनी राज्यांचे सुरक्षा फांट्यामदी समन्वय निर्माण करून दहशतवादा आड झिरो टॉलरन्स धोरण आपणायला. आता आमच्या दुस्मनांक कळना की मोदी घरान घुसून मारता. सुरक्षीत भारत आसत जाल्यारूच विकसीत भारत करपाक शकतले. सद्याक देशात सगळीकडेन कालो रिस्पा भायर वाडला. एके वटेन सगळे जाण हैराण जाल्ले आसतना तुम्ही मात देशभर सभांचो धडाको लायला. ते भायर तुम्ही रॅली काडटात. ही उर्जा आनी शक्ती तुमकां येता खंयच्यान? ही उर्जा आनी शक्त म्हाज्या प्रयत्नांक लागून वा येसाक लागून मेळटा अशें म्हाका अजिबात दिसना. जेन्ना हांव म्हज्यो सभा आनी रॅलींचो आंकडो पळयता तेन्ना म्हाका ह्या देवान दिल्ल्या आशिर्वादाक लागून शक्य जालें अशी म्हजी भावना आसा. म्हाका अशे तरेची शक्ती दिवन लोकांची सेवा करपाचें माध्यम थारायले बद्दल हांव देवाचे आभार मानतां. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. वोट देने में इतना क्या सोचना? वोट ही तो सोच कर देना है अंकल जी. टेम्पल, बड़ों के बीच ऐसे नहीं बोलते बेटा. पर मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ पापा. किसने कहा? कांग्रेस ने. भूल गए क्या जिन्होंने 89 में वोटिंग की उम्र 21 से 18 की थी? मुझे अपनी सरकार चुनने का हक दिया था. महेंद्र, अपनी बच्ची सचमुच बड़ी हो गई है. हाँ तो इसकी पॉकेट वाली बंद कर देते हैं.